जेजू आयज आमकां स्वता पोरमणें चलूंक आपोवणें कोत्ता. फटींगपणान चल्ल्यार आमचें जिवीत वायट लोबदता. उजवाड सोडून आमी काळोखाची कामां कोत्तात आनी थंयच आमी उत्ता. उजवाडांत भोंवतात ती मनशां केन्नाच कसल्याच आडखळींक सांपडनात. बगर नीट मार्गार आपली पावलां घालूंक शकतात. दोन दूत त्याच जेजून शिकयल्ल्या स्वतान चल्ले, तांकां धरून बंदखणींत घाल्ले, पूण सर्वेस्पराचो दूत येवन तांकां सोडयले. जेजूची बरी खबर परगडटना जायत्यो आवगोडायो दोन दुतांच्या जिवितांत आयल्यो. पवित्र आत्म्याच्या बळान ते सोत उलयत रावले आनी तांकां बरेपण मेळ्ळें. त्याच पवित्र सोतान आमी चलुया आनी उजवाडाची मनशां जावंक प्रयत्न करुया. जायते फावटी कश्टां त्रासां वेळार आमचो भावार्थ उणो जाता. देवाच्या उतराचेर पातयेवन संकश्टांक फुडो कोतचे बदलेक आमी तांचे पासून पयस पयस धांवंक सोदतात. असल्या वेळार जेजू आमच्या सांगाताक वाट चलता हे पासून आमी विसरतात. कश्टांक फुडो करपाची आमच्यान तांक आसा आमी हें समजनात. तुजें दूख खंती हुस्के सगळें जेजूक सांग. तो तुजो बरोसो जिवो कोत्तलो. ताचेर नदर मारून ताच्या उतरांचेर पातयेवन तुजी फुडलीं पावलां मार. तुजे काळोखी वाटेर ताचो उजवाड फांकतलो. बोरमोसाचे किर्ण तुज्या जिवितांत तुका दिसतले. हें सगळें घडटलें जेन्ना तूं जेजूक तुज्या जिवितांत आमंत्रण दितलो. जेजूचे मिसांव फुडें वतना जेजूचो अणभव घेवन दुसऱ्या सवें खास करून गरजेवंतां आनी समाजाचे देगेर आसलेल्या सवें दयाळ जावंक आमची जबाबदारी. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना जेजूचेर आमचो भावार्थ तिरावन दुसऱ्या सवें आमी काकलुचार जावंक देवाची कृपा आमकां मागुया.